पंचायत इलेक्शनाक आता वेग आयिल्लो हा बीजेपी आपले सगळे पैसे आपले वर्कर ऑपोजिशनाक फोडपा खातीर युटिलायज करता. तातले तातून नवे पक्ष बाब केजरीवाल हे ते इंट्रस्ट घेतात. तो जिल्हा परिशदेक एक्च्युअली पावरूच ना. इतले व्हडले लिडर गोंयचे जिल्हा परिशदेक इंट्रस्ट कित्याक घेता काय तांचेय बी इंटेंशन डिवायड करपाचें आसा काय हो प्रश्न. एक इशू असो आहा की आमी म्हळ्यार काँग्रेस आनी आमी जे कितें फॉर्म केलो आनी सरकार जर आमचो जालो जाल्यार आमचें क्लियर आहा की RDAची जी फंक्शनां RDA म्हणटा ते डिसबँड करून RDAचे कडच्यान जे पयशे उरप जाता ते आमी जिल्ला कडेन दिवन पडटले. हे आमी दीस इज वॉट वी प्रॉमीस टू द जिल्लास. सो आमी BJP भशेन एक घर बांदून तुमकां दिता जिल्ला हाऊस. हे जिल्ला हाऊसाचेर कमिशन कोण तरी खातलो ते न्ही. वॉट वी वील डू इज वी वील एक्च्युअली एम्पावर देम एज पर द 73rd कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट. हे राजीव गांधी जे 73rd कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट हाडले ते प्रमाणे आमी तांकां एम्पावर करचे. At present scenario, where do you stand? I am contesting in 9 seats. Doing quite well. पळय सगळ्या कडेन जर हें जालें वायट ना आमचें बरें आहा. पळोवया हे फुडले दीस इम्पॉर्टंट आहा.